friends, today we have three heroes together who came from different directions to help the person anointed by God. Yes, they are Shobi, Mashir and Barzillai from the second book of Samuel. Shobi was an Ammonite. His father, Nahash, was David's friend, but a former enemy of Israel, defeated by Saul. Even his brother, Hanan's capital, Rabbah, was taken by the armies of Israel, while Mashir was a son of Ammiel, a descendant of Joseph, and belonged to the tribe of Manasseh. He was residing at Lodabar, where he took care of Jonathan's son, Mephibosheth, till he was taken under care of David. And Barzillai was the father of Adriel, was a Gileadite from Rogelim. So we have three different people from three different places. When King David had to run away from Jerusalem from his own son Absalom, who was trying to kill him, he became a fugitive. At this point of time, Shobi, Mashir, and Barzillai came to his help. As they met David and his people at Mahanaim, they brought with them whatever they needed. They brought beds, basins, earthen vessels, wheat, barley, flour, parched corn, beans, lentils, parched pearls, honey, butter, sheep, and cheese for David and for the people that were with him to eat. For they said, "The people are hungry and weary and thirsty in the wilderness." David had not called them to entertain him or help him. They came on their own with these things as they thought David would need. Their attitude at this time was acceptable to David and pleasing to God. These three, however, once probably on different paths and coming from different places, were now united in helping David and his people, because they saw in him the Lord's anointed. What do we learn from these heroes? Well, we have heard God loves a cheerful giver. Let us be a blessing to those who are in need, because we ourselves have been blessed by God with everything we need. That's all for now, but stay tuned to our channel, Diocesan Center for Biblical Apostolate, Goa and Daman, for the next video on the unsung hero Gideon. So if you are new to our channel, check out our previous videos and don't forget to like, subscribe and share to spread the good news. God bless us all. Hello everyone. As we continue celebrating the season of creation, it's good to reflect on our Mother Earth, not only as a nourishing mother, but also perhaps as a mother who always forgives. I remember that in this same place many years ago, when we had our tree planting in the beginning of my seminary life, I heard a prior saying to us that God always forgives, and human beings sometimes forgive, but nature accordingly never forgives. It might have some truth in it, but because when we put in pollution to our mother planet, then some would think that our mother planet would simply throw it back to us. But come to think of it, that since the dawn of industrial revolution, with all the havoc we have created to our mother planet, still she never stops nourishing us. And I think that's part of the forgiving nature of this planet. Despite all the distractions and pollutions we put into her, she still forgives us until today. And as the gospel would tell us, when the disciples or when Peter asked Jesus if they have to forgive
7 times, but the gospel says, or Jesus says in the gospel, no, not 7 times, but 70 times 7 times. And my dear brothers and sisters, it's good to reflect as we continue this season of creation on the capacity of the planet to forgive us. And if we feel that the mother planet has forgiven us with all the bad things that we did to her already, I think something in us will change. Because the person who receives forgiveness would eventually would have a change of heart and mind.
सुरवातेक सगळे आमी गीत घेवया 824 पेज नंबर 12 824. Uschia cotin sota tuca, uschia poran sota tuca, sogles corin sota tuca. Disa fatoro de cana, calzate uca sota, aicia disa ceso scuso. Tuca donia tebe doika, sunko sari sota tuca, uschia cotin sota tuca, uschal pora sota tuca, sogles corin sota tuca. तुमकां आनी माई मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन आमची सगळीं इंतेसांवां देवा मुखार दवरुया. ओगीच रावन तुमची जण एकल्याची इंतेसांवां देवा मुखार दवरात. तशेंच आमच्या मागण्यांत आयज दवरुया. आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात एस्पेरांसा कुलासो आनी जुली कोता. तशेंच हेर सगळीं जाणांक जीं कोण आपणाचो जल्माचो दीस वा लग्नाचो दीस मनयतात तांचे पासत आमी मागुया. जीं कोण बरीं नात तांचे पासत आमी खेरीत भाशेन मागुया. सद्याक हो काळ मागण्यांचो काळ चालू आसा. आमचे सृश्टी पासत प्रेयर फॉर क्रिएशन पाप साहेब आमकां मागूंक लायता आमच्या हे रचने पासत. खेरीत भाशेन ह्या मिसाचे भेटेन आमी आमचेय मागणे आमचे सृश्टी पासत रचने पासत देवाक उबारुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाच्या भयणी भावांनो, हांव चूक करता तेन्ना हेरांनी बोगसोणें दिल्लें म्हाका जाय. तशेंच दुसरो चूक करता तेन्ना हांव कित्याक बोगसोणें दिवंक बोर करिना. आयज सद्या काळाचो 24वो आयतार आनी आयचो विसोय जावन आसा. तुमच्या भावा भयणाक काळजांत हांव बक्षिनात जाल्यार म्हजो सोर्गीचो बाप तुमकांय बक्षिचो ना. आमकां सोर्गीच्या बापा भाशेन बोगसोण्याची हात्यारां जावंक आपयता. आयच्या दिसा संदानाची मनशां आमकां कोर म्हूण नम्रतायेन ह्या मिसाच्या बलिदानान मागुया. बोगसणें दिवप आनी बोगसणें घेवप भाव भयणीनो आमच्या क्रिस्ती जिवितान एक मुखेल शिकवण बोगसण्याची. जाल्यार आमी बोगसणें दिवपाक आनी बोगसणें घेवपाक आयज आमकां आपोवणें. पूण जायते पावटी आमी हें बोगसणें दिवंक फाटीं रावल्या. आमी बोगसणें सोदलां आमचे चुकीक पूण दुसऱ्यांचे चुकीक आमी बोगसणें दिवंक फाटीं रावल्या. असल्या सगळ्या आमच्या चुकीचें देवा लागीं बोगसणें मागुया. वेगवेगळ्या रंगाची फुलां एक फुलाचो तुरो घडटा. तेच भाशेन आमी जण एकलीं वेगवेगळ्या स्वभावाची म्हूण मानून घेवंक जाय. तुका वायट करतल्यांक भोगसून संधान करून ह्या फुलां भाशेन एकामेकाच्या जिवितान रंग आमी हाडूंक जाय. असलें मन आमी निर्माण करूंक ना. बोगोस आमकां सोमया.
शांती ताच्या इष्टात संसारी देवा सगळी महिमा देवा सर्वस्परा देवा सुविचाराया देवा सगळी महिमा देवा 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 बाबा देवा बाबा सगळी महिमा देवा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन नाचता तुझ्या तो वैभवापासून आम्ही तुका वाखाणता सुन्या जेसू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुत्रा सुन्या देवा देवा देवाचे शेरे 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 तू संसाराचे पाप काढताय आमची गाठुतो तू बाबाच्या उजव्यात पोचलाय आमचे मागे ऐकून घे तुका पुनीत आपल्या संगती बाबाची देवा सगळी महिमा देवा देवा सगळी महिमा देवा सगळी महिमा देवा प्रार्थुया देवा सर्व वस्तूंच्या रचणारा आनी सांबाळणारा आमचे तुजी दयाळ दिश्ट घाल सगळ्या काळजान तुजी सेवा करून तुजें बोगसणें जडूंक आमकां फावो कर आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा ससनाच्या ससना आमेन सिराकाच्या पुस्तका वेलें वाचप राग आनी क्रोध ह्यो दोनूय वस्तू नश्ट्यो आनी त्यो पातक्या सोवें आसतात सूद घेता ताचो सोर्वेस्पोर सूद घेतलो कित्याक ताच्या पातकांचो तो सारको हिशोब दवरता तुका वायट करतल्या तुज्या पेल्याक भोगोस आनी तूं मागणें करताय तेन्ना तुजी पातकां भोगसतलीं एक मनीस दुसऱ्याक जोळटा जाल्यार ताच्यान सर्वेस्परा लागीं काकलूत कशी मागूंक जायत आपणा सारक्या मनशाचे चुरचुरे ताका दिसनात जाल्यार आपल्याच पातकांचें भोगसणें ताच्यान कशें मागूंक जायत मासा रोगताचो जावन तो राग धरून रावता तर ताच्या पातकांचें भोगसणें कोण ताका दितलो निमाण्या वस्तूंचो उगडास दवर आनी दुस्मान कायो सोड तूं मरतलोय आनी कुसतलोय म्हूण उगडास दवर आनी आज्ञा सांबाळ आज्ञाचो उगडास दवर आनी तुज्या पेल्याचो काळजान राग धरूं नाका भोव वर्ता देवाचो कोराराचो उगडास कर आनी पेल्याच्या अपमानाची पर्वा करूं नाका देवाचें उतर हें देवाचे ओडोक आमचो जबाब जावन दी सर्वेस्पोर सगलोच कोणवाळाय आनी माये मोग परतून म्हणुया
सर्वेस्पूर सगलोच कोणवाळाय आनी माये मोग ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कर सगल्या मनान काळजान आनी सोक्तीन ताच्या पवित्र नांवाची वाखाणणी कर ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कर आनी ताचे उपकार कधीच विसरूं नाका जबाब सर्वेस्पूर सगलोच कोणवाळाय आनी माये मोग तोच सगळे तुजे ओकमान बक्षिता सगल्या वायटाक वखद दिता तो तुजें जिवीत फोंडांतलें निवारता तुज्या माथ्यार मोगाचो आनी कोणवाळायेचो मुकूट घालता जबाब सर्वेस्पूर सगलोच कोणवाळाय आनी माये मोग ताचो क्रोध सदां उरता तसलो न्हय तो सदांकाळ राग धरून रावचो ना आमच्या पातकांक फावो त्या मापान तो कास्त लायना आमच्या गुन्यांवाचें फावो तें फारीकपण मागिना जबाब सर्वेस्पूर सगलोच कोणवाळाय आनी माये मोग प्रितुमे परस सर्ग जितलो उंच उंच आसा तितलो व्हड ताची भोक्ती करतल्या थंय ताचो मोग उदेंत आनी वस्तोमेंत जितल्यो एकामेकाक पयस पयस आसात तितली पयस तो आमची पातकां काडून उडयता जबाब सर्वेस्पूर सगलोच कोणवाळाय आनी माये मोग उद्गार भाग्यवंत पावलून रोमकारान बरयलेले चिटी वेलें वाचप भावा भयणींनो आमच्या भितरलो कोणूच आपणा खातीर जियेना आनी कोणूच आपणा खातीर मरोना आमी जिवी आसा जाल्यार सोम्या पासत जियेता आनी सोम्या पासत मरता म्हणटूच जावं जिवी जावं मेलोली आमी सोम्याची क्रिस्त मेलो आनी पुनर्जीवन जालो तो हेच खातीर मुणगे मेलेल्यांतलो आनी जिव्यांचो सोमी जावचे खातीर देवाचें उतर हें देवाचें उदोडकार उद्गाराक उबी रावया सोमी म्हणटा एक नवी आज्ञा तुमकां दिता हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो मोग करात सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान पेद्रून जेजू सरशी येवन म्हळें सायबा कितले पावटी म्हज्या भावान म्हजेर चूक केल्यार हांवें ताका बोगसूंचो 7 पावटी लेगून जेजून ताका जाप दिली 7 पावटी न्हय पूण 70 पावटी 7 त्या पासत आपल्या चाकरांचो हिशोब घेवंक सोदतल्या एका राजा परी सर्गीचें राज हिशोब घेवंक सुरू करतोच 10,000 तालेंत रीण आसलेल्या एका चाकराक राजा मुखार हाडलो फारीक करूंक ताचे कडेन कांयच नासलें देखून ताचे बायलेक भुरग्यांक आनी ताचे लागीं आसलें नासलें तितलेंय विकूंक आनी रीण फारीक करूंक ताच्या दुनयान हुकूम घालो तेन्ना हातां पांयां पडून चाकरान ताचे कडेन अशें मागलें थोकोस काडून मातसो राव सगळें तुजें हांव फारीक करतां चाकराचे चुरचुरे धरून दुनयान ताका सोडलो आनी ताचें रीणूय
बोक्षिलें. हो चाकर भायर गेल्या उपरांत ताका 100 दिनार देणे आसलेलो आपणा बरोबरचो एक चाकर ताका मेळ्ळो आनी ताका धरून तो ताची गोमटी पिडूंक लागलो. ताणें म्हणलें, म्हजें रीण फारीक कर. पूण ताचो वांगडी पांयां पडून ताचे कडेन अशें मागूंक लागलो, तोकस काडून मातसो राव, सगळें तुजें हांव फारीक करतां. तरी तो आयकना जालो, पूण गेलो आनी आपलें रीण फारीक करीसर ताणें ताका भोणकोणीन घालो. हें घडलेलें पळोवन ताचे बरोबरचे चाकर भोव दुखवले आनी वचून घडलेलें तितलें तांणी आपल्या धोनयांक कळीत केलें. तेन्ना धोनयान ताका आपोवन हाडून म्हणलें, खोट्या चाकरा, तुवें म्हजे कडेन मागलें देखून हांवें तुका सगळें रीण बक्षिलें. तर म्हाका तुजी दया दिसली तशीच तुका तुज्या बरोबरच्या चाकराची दिसूंक नाका आसली. आनी रागा बरीत जावन सगळें रीण फारीक करी पर्यंत धोनयान ताका कोसाबाच्या हातान घालो. तुमी जण एकलो तुमच्या भावा भयणीक काळजान तावन बोक्षिना जाशात जाल्यार म्हजो सर्गीचो बाप तुमकांय बोक्षिचो ना. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने भोणकोण, कोयदी हीं दोन उतरां आमच्या दोळ्या मुखार आयज दवरुया. भोणकोण कोणाक? जे कोणें चूक केल्या आनी चुकीक सांपडला आनी जाचेर फॉर्मण पडला ताका भोणकोण, प्रिजन. आनी ते भोणकोणीन कितलो तेंप आसतलो? ओ सॅक्शन खंयचें लायलां तें जुइजाचेर दल्लोलें आसा, जज आसा ताचेर दल्लोलें आसा. आनी हो जज आसा तो ज्या कोणाक आरोप्याक हाडला ताणें वायट केलां तें कितें, कसलें आनी कितलें तें वायट आसा हाची चवकशी केल्या उपरांत जे कोण तेस्तुमय आसात तांचें आयकल्या उपरांत, जे कोण आदवोगाद आसात तांचें आयकल्या उपरांत आपलो निर्णय घेता. आनी जरी तर कोण एकलो आरोपी वायटाक सांपडलो जाल्यार तो मागीर कैदी जाता. म्हणटच कैदी जो आसा तो भोणकोणीन वेता. भोणकोणींत जायते भाशेचे त्रास आसात, एकसूरपण आसा. भोणकोणींत आमच्या घरा लागीं जी सवलती आसा त्यो ना. जें आमकां आवंतात जिवपाक जाय तें भोणकोणीन मेळना. म्हणटच जो कोण कैदी जाला ताका भोणकोणीन त्रास पडटात. केन्ना काय ते भोणकोणींतलो भायर सरपाक दिसता. भावा भयणीनो, ही भोणकोण आनी कैदी ह्या दोनांचेंय जरी तर आयज आमी चिंतलें जाल्यार आयज 24वो आयतार आनी ह्या 24व्या आयताराक आमी खेरीत भाशेन बोगसण्याचेर आमचें मन घालता, बोगसण्याचेर नियाळ करता. बोगसणें घेवप आनी बोगसणें दिवप, चूक करप आनी चूक मानून घेवप, ह्या विशीं जरी तर आमी जण एकल्यान आयज आमचेंच चिंतलें, भोणकोण फावो काय म्हाका, कैदी काय हांव? भाव भयणीनो, आयच्या देवाच्या उतरांत एक वस्त आमकां थावी. भोणकोण न्हयच फकत आतां आमी सांगल्या तसली भोणकोण, प्रिजन जें आसा, फिजिकल प्रिजन, तितलेंच न्हय, पूण ताचे पार आमी वचून आयज आमच्या मनाची भोणकोण आसा, आयज आमच्या काळजांची भोणकोण आसा. आनी तातूंत जण एकलो आमी जायते पावटी कैदी. कित्याक? आमच्यो चुकी ज्यो आसात, आमचें पातक जें आसा ताचो आरोप आमचेर आसा. आनी पातक जें आसा ताचें वर्कींग हे भाशेन कोणेंय जरी तर पातक केलां जाल्यार त्या पातकाची भरपाई करपाक जाय. जरी तर तुवें वायट केलां जाल्यार तातूंत बरें करपाक जाय. जरी तर तुवें 4 उतरां वायट उलयल्लीं आसा जाल्यार 4 उतरां बरीं उलोवन तें परतून शांत समाधान करपाक जाय. म्हणजे जो अकमान जो केला तो घडये तुवें दुसऱ्याक केला, तो जायते पावटी तुवें घडये तुज्या वडिलांक केला, ओ तुज्याहून खाला आसा तांकां केला.
ओ घोडे सृश्टीक अपमान केला, ओ देवाकूच अपमान केला. हो अपमान तुवें कोणाकूय करून जाका तुवें अपमान केला ताचे लागीं संधान करप, रिकन्सिलिएशन करप हें एकदम गरजेचें. आनी हें आमकां जेजू आयच्या देवाच्या उतरान दाखोवन दिता. जो कोण बोगसणें मागता ताका बोगसणें मेळटा. जशें आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयलां, हो चाकर जो राजाक इतलें देणें आसलो, म्हणजे पातकाचे वाटेन आमी पळयत जाल्यार जें पातक आमी केलां ताची आमी आजून भरपाई करूंक ना. आमी जण एकल्यान आमच्याच जिविताचेर चिंतलें जाल्यार जीं पातकां आमी केल्लीं आसात, कितली भरपाई आमी आयज पासून आमच्या पातकांची केल्या. जावं ती आमची ती खासगी पातकां, ओ समाजीक पातकां, ओ घोडे सगल्यांक दिसती पडटा तसलीं सुबेमाजार केल्लीं पातकां, कितली भरपाई आमी केल्या. म्हणटच ही भरपाई करिनासतना पासून आमी बोगसणें मागता तेन्ना ह्या पातकाक जी खास्त आसा तातूंतली आमकां देव निवारता, देव उदार बोगसणें दिवपाक. आनी हे आमी ह्या चाकरा सवें ह्या दोनयान कितें केलें तातूंत पळयता. जेन्ना ह्या चाकरान मागलें त्या दोनया लागीं, ह्या चाकरान मागूंक नासलें दोनया लागीं म्हजें रीण बोगोस, म्हज्यान दिवपाक जायना हें ताणें म्हणूंक ना. तोकूच काडून मातसो राव, इतलो तूं रावला, म्हज्यान जावंक ना आजून पासून, हांव दितां. आनी किल्लोसो वेळ म्हाका जाय, आनी कितलीशी मोहलत म्हाका जाय, हांव दितां. पूण तो रडटालो कित्याक जी खास्त ताका दिल्ली ती ताचे बायलेक विकपाची, भुरग्यांक विकपाची ताचे लागीं आसा ना तितलेंय विकून रीण फारीक करपाची. आनी देखूनच ताका दूख भोगली, देखून तो रडलो, गिडगिडलो, देखून ह्या दोनयान ताका बक्षिलो कित्याक ताणें बोगसणें मागलें. भाव भयणीनो, चूक आपणाची वळखून घेवप बोगसणें घेवंक एकदम गरजेचें. घोडे कोणें चूक तुजेर केल्या. आयच्या पयल्या वाचपान सिराकाच्या पुस्तकान आमकां हो बरोसो संदेश मेळटा. तुजेर जरी तर पातक कोणें केलां जाल्यार वायज कितें कितें जाणवायेचें कितें. ज्या कोणें तुका वायट केलां ताका परतून भरून दिवप. ताका हांवें बरोच धुयलो, ताका हांवें बरेंच लिसांव शिकयलें, हें जायते फावटी आमी म्हणटा. ताका हांव एक दीस शिकयतलोच, जायते फावटी असलें आमचें मन. म्हजेर जरी तर कोणें म्हाका चूक केली जाल्यार पयली वस्त जेन्ना आमकां राग येता त्या रागाच्या वेळार आमी म्हणटा, हाका हांव केन्नाच बक्षिचो ना, आय वील नेवर फॉरगिव दीस पर्सन. मागीर इल्लोसो राग इल्लोसो उणो जाल्या उपरांत घडये आमी म्हणपाक पावता, आय कांट फॉरगिव दीस पर्सन. म्हज्यान ह्या पातकाक बोगसूंक जायना. ताणें म्हाका म्हणलेलीं तीं उतरां, ताणें म्हाका केलां तें वायट, ताणें म्हाका केला तो धोको, ताणें म्हाका केला तो घात. म्हाका काजारां कापोवंक ना, म्हाका बड्डेया कापोवंक ना, फुंगसांवां कापोवंक ना, म्हाका सुबेमाजार लॉज केल्या. ह्यो सगल्यो वस्तू आमच्या मनान जायते फावटी येतात आनी आमी म्हणटा म्हज्यान ताका बोगसूंक जायना. आनी जरी तर देवीक कृपा आमी घेतली, देवीक जाणवाय घेतली जाल्यार आनीक मातशी आमची स्टेज हो पावंडो आनीक मातसो मुखार वचूंक शकता. जंय आमी म्हणूंक पावता, सायबा ताका बोगसूंक म्हाका कृपा दी. जें म्हजेर वायट केलां, कसलेंय तें वायट जावं, ल्हान जावं व्हड जावं, हें वायट जें आमचेर केलां, जें वायट म्हजेर केलां तें बोगसूंक म्हाका कृपा दी. तेन्ना ही नवसरणेची वाट तूंय वेता. हातून कितें जाता, तुका फायदो कितें? जरी तर तूं बोगशिना जाल्यार तुका लुकसाण कितें? हें आयज आमकां सिराकाच्या पुस्तकान आमच्या मनार उजवाड घातला. जाणवाय हातून आसा की तूं राग आनी क्रोध धरिनाकाय. कित्याक राग आनी क्रोध धरीत जाल्यार तूं कैदी जाता, तूं भणकणीन पडटा. एके वाटेन तुजेर वायट केल्लें आसा, विक्टीम घडये तूं, तुजेर कोणें वायट केलां, तुजेर कोणें पातक केलां. पूण दुसरे वाटेन जरी तर तो राग आनी क्रोध तूं घेवन आसय जाल्यार तूं त्या रागाचो, क्रोधाचो आनी जें वायट तुजेर केलां ताचो तूं कैदी जाताय. आनी ह्या पासत हें कैदीपण तुका मेळना जावपाक. ह्या कैदीपणांतलो तूं भायर सरचे पासत राग पयस कर. बोगसणें दी, बोगसणें दिवपाक तयार तरी जाव. घडये तुजे लागीं बोगसणें मागूंक ना. ज्या मनशान तुजेर वायट केलां ताणें घडये तुजे लागीं बोगसणें मागूंक ना.
आपल्या पातकाची जोडटी जोण एकल्यान दिवपाक जाय म्हणटच तुजेर कोणें वायट केलां ताणें ह्या वायटाची जोडटी दिवपाकूच जाय देवा मुखार आनी ताचे मुखार व तांच्या दोगांयचे मदलें तें पडोवन घेवूं दी. पूण त्या म्हणल्यार ह्या वायटाक लागून ह्या दुसऱ्याच्या पातकाक लागून तुकाच कैदी करून घेयनाका ही जाणवाय आयज सिराकाचें पुस्तक आमकां शिकयता. तर भाव भयणीनो, ही जाणवाय घेतलो जाल्यार तुजेर कोणें वायट केलां, कसलें वायट केलां हें जाणा जावपाक गरज. आनी देखूनच जायते पावटी आमी म्हणटा फॉरगिव एंड फॉरगेट. थोडे पावटी आमी म्हणटा इट इज इजी टू फॉरगिव बट नॉट टू फॉरगेट. उगडास वसोच ना. जें कितें वायट केलां, जीं उतरां म्हणलेलीं आनी जे भाशेन म्हाका ट्रीट केल्लो म्हज्यान तें विसरोंक जायना. ना, विसर नाका. पूण जें कितें तुज्या मोतीन येता तातूंतलो ते भणकणींतलो तुका भायर सरपाक जाय जाल्यार मानून घे. वय अशें घडलां, ही उतरां म्हाका म्हणल्यान, ही वागणूक म्हाका दाखयल्या, हे भाशेन म्हाका ट्रीट केला, वय मानून घे. आनी जेन्ना तूं मानून घेताय आनी तुका हे भणकणीन रावपाची खुशी ना हें तूं देवाक सांगताय तेन्ना काकळूत, तेन्ना संदान, एकामेका सगळें रिकन्सिलिएशन हें करपाक आमकां गरजेचें. आनी हेंच करपाक आमचे पासत आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त आयला. आयज बागेवन पावलू दुसऱ्या वाचपान रोमकारांक चीट बरोवन खेरीत भाशेन सांगता हें जिवीत जें आमी जियेता तें आमचेंच न्हय. जावं आमी जिवी जावं आमी मेलोलीं आमी सोमयाचीं. देखून आमचें जिवीत जें आसा तें आमच्या सोमया जेजूचें जिवीत जावपाक जाय. आनी सोमया जेजूचें जिवीत जावपाक जाय जाल्यार ज्या वेळार तुजेर कोणें कितें वायट केलें तेन्ना चिंत जेजू कितें करतलो आसलो वो जेजून कितें केलां. खुर्सार मरता आसतना पासून जाणी ताका ह्या खुर्सार मारलेलो आनी जांची सवय ताणें बरेंपण दाखयल्लें, खरेपणी आपलोच जीव तांचे पासत दिवंक त्या खुर्सार चडलेलो आनी तरी आसतना ह्याच मनशांनी ताका एके भाशेन मारून उडयलो, अपमान केलो, मारून उडयलो. घडये म्हणुया देवाच्या येवजणे प्रमाणे जेजून खुर्सार मरूंक जाय आसलें आमचे पासत, देवाची येवजण ती. पूण जे मनीस आसले तांणी जाणी ताचे कडले बरेपणां घेतलेलीं तेच अनुपकारी जाले. ताका खुर्सार मार, ताका खुर्सार मार हे नारे गाजयले. थोड्यांनी ताका अपमान केलो, थोड्यांनी ताच्यो केश्टायो केल्यो, फकाणां केलीं. बेश्टी फकाणां न्हय, पूण जायते पावटी असलीं फकाणां आमचीं कोणें करीत जाल्यार आमकां दुखता. आमी मागीर वर्सांचीं वर्सां तें उगडास धरून रावता. एक सादी वस्त जरी तर आमी एक कांतार म्हणपाक एक स्टेजीर चडले, चूक जाली आमचें, सगल्या लोकांनी बोवाळ घातली आनी आमकां हुश हुश म्हणलें, परतून आनी घडये आमी स्टेजीचेर चडचें ना. दुसरे पावटी ते स्टेजीचेर चडचे पयलीं भिरांत दिसतली, आयज हांवें चूक करीत जाल्यार, आयज तो लोक म्हाका हुश घालीत जाल्यार. असल्यो सगल्यो वस्तू आमच्या मनान जेन्ना येता तेन्ना आमच्यान आनीक मुखार वचूंक जायना. देखून भाग्योन पावलू रोमकारांक चीट बरोवन सांगता जेजू कशे भाशेन करतलो आसलो, तरी आसतना तो खुर्सार चडून आमची सोडवण केली जाल्यार ताचे सारकी आमी जावपाक ह्या जिवितान भितर सरूंक गरज. जाल्यार भाव भयणीनो, भणकोण जी आसा तातूंतली आमी भायर सरुया. आमी कैदी जावचे न्हय, ह्या पातकांचे आमी कैदी जावचे न्हय. बोगसणें दिनासतना रावपाचें. कित्याक जरी तर बोगसणें दिनासतना रावलो लुकसाण तुका. जो कोण तुजेर वायट केला तो घडये सुसेगाद आसा, ताका थोडे पावटी पडलेलेंच ना, थोडे पावटी ताका उगडास पासून ना तुका कितें म्हणलेलें वायट केल्लें. पूण तूं वर्सांची वर्सां तें चिंतीत आसाय, तेंच घेवन बसून आसाय. दुसऱ्याक एक स्मायल दिवपाक जायना, एक बरे भाशेन जिवंक जायना. भितरल्यान तावन दुयेंसां सुरू जाल्यात. कित्याक मन आनी काळीज हो राग धरून आसा. तर भाव भयणीनो, आयच्या दिसाक आमकां जेन्ना बोगसणें दिवपाक आनी बोगसणें घेवपाक जेजू आपयता तेन्ना तुका बोगसणें देवान दिलां जाल्यार कायदो तुका तुजेर चुकला ताका बोगसूंक. आनी जरी तर तूं तुजेर चुकला ताका बोगशिना जाल्यार देवान तुका बोगसणें दिलां तेंय परतून काडून घेतलो. जशें ह्या शुभ वर्तमानान आमी ह्या चाकराची खबर केल्या, ताका बोगशिल्लो खुशाल जालो तो, ताचे बरोबर घडये दुसरेय खुशाल जाले. जावं साहेबा आमच्या दोनयान बोगसणें दिलें, दोनी बोगशिता, पूण ह्या चाकरान परतून बोगसणें दिवंक ना तेन्ना ते चाकर दुखवले दुसरे. आनी जें कितें घडलेलें तें तांणी वचून बेगीन बेगीन ते दोनयाक सांगलें, पळय तुवें बोगसणें दिल्ल्या त्याच चाकरान आपलो दुसरो बराबरचो चाकर आसा ताका बोगसणें दिनासतना ताका व्हरोन जेलीन घातला.
ताका बणकणीन घातला आनी राजा चाडवलो. जशें जेजू आमकां उगडास करता, आमच्या बापाच्या मागण्यांतूय आमकां जेजून शिकयलां, जशीं आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशीं आमची पातकां बोगोस. म्हणटोच उरफाटें जरी तर आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिना जायत जाल्यार तूं आमचीं पातकां बक्षिनाका. म्हणटच देव आमकां बोगसणें दिनासतना केन्नाच रावना, पूण जरी तर तूं तें बोगसणें घेयना जाल्यार तें बोगसणें तुका मेळना. तर भाव भयणीनो, आयच्या शुभ वर्तमानाची निमाणी वोड ही खेरीत भाशेन आयच्या मनान आमच्या रिगून दी. तुमी जण एकलो तुमच्या भावा भयणीक काळजान तावन बक्षिना जाशात जाल्यार म्हजो सर्गीचो बाप तुमकांय बक्षिचो ना. म्हणटच खास्त येतली तूं बक्षिना जाल्यार. नियाळ सोपयता आसतना खेरीत भाशेन नव्यान मोतीन हाडुया आमची सृश्टी, आमचे सृश्टीचेर जी आमी पातकां करता जायते फावटी तांची आमी खबर करिना. मनशांची खबर आमी केली, मनशांक अपमान केले, मनशांक दुखयले, बोगसणें मागलें, बोगसणें मागूंक ना ताची खबर आमी केली. पूण हे सृश्टीक आपलो ताळो ना. तुजे लागीं येवन ताचे लागीं उलोवंक जायना. ही सृश्टी तुका जबाब दितली जायते भाशेचें सैमीक वायट घडून हाडून. ह्या पासत जें कितें आमी हे सृश्टीचो वायट केल्लें आसा आनी ताचो परिणाम आयज आमकां भोगूंक पडलेलो आसा आनी हाचे मुखारूय आमकां भोगूंक पडटलो. जरी तर आमी आमचें वायट आमी सृश्टीचेर करता तें बंद करिना जाल्यार, जें कितें वायट केलां तें आमी मानून घेना जाल्यार हाचो परिणाम आमकां मेळटाच आनी मेळटलो. आनी फुडली पिळगा जी येता ती आमच्या नांवान बोवाळ मारतली आनी ती घोडी म्हणपाक पावतली तांकां आमी केन्नाच बक्षिची नात. वी कॅनॉट फॉरगिव दीज एन्सेस्टर्स. तांणी आमची वाट लावन उडयल्या, आमच्या जिविताची वाट लायल्या, आमच्या सृश्टीची वाट लायल्या, आमच्या संवसाराची वाट लायल्या. तांकां आमी बक्षूंक जायना. हें घोडे आमची फुडली पिळगा म्हणपाक शकता. देखून चुकी आमच्यो मानून घेवया, बोगसणें मागुया, नवसरणी घेवया आनी सगळे तरेचे बणकणींतलीं भायर सरून आमी नवीं मनशां जावया. आमचो भावार्थ आमी सगळीं बराबर उचारुया. सतमंता देवा, सोर्गुंदार बापा, स्वर्गान पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुम्या, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ संभोवलो, आंकवार मरेतान जल्मलो, पोंस काल ताणें कश्ट सोंसले, ताका कुर्सार चडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, स्वर्गुंदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, तुमी तांची मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकदार, पातकांचे बोगसणें, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमीन. आमची थोडीशी मागणी आतां आमी विस्वासान देवा मुखार दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्या पासत मागुया. आपूण पयले बोगसण्याचे नमुने जावन पोरजेक बोगसण्याची जोर उक्ती करूंक बापा लागीं मागुया. आमच्या सरकारी फुडाऱ्या पासत मागुया. धर्मा पासत वाद विवाद जाता तेन्ना जाणविकायेन संधानाचो निर्णय घेवंक बापा लागीं मागुया. संधान करूंक सोदिनात तसल्या पासत मागुया. आयज जायत्या देशां आनी राज्यां मदें राजकोरणाच्या वांगड्यां मदें शेजाऱ्या सोयऱ्यां मदें बोगसणें ना जावन घायाल जाल्ल्या मनशांक आमी पळयता. असल्या आमच्या संवसाराक पेकोय म्हूण बापा लागीं मागुया. Dunia deva
आमच्या जण एकल्या पासत मागुया. फाटल्या कांय म्हयन्यांनी कोविड-19 रोग उप्रासला आनी हाचे खातीर संवसारांत जायती उचांबळाय भितर सरल्या. लाखांनी लोक पिडेंत आसा आनी कश्टवता आनी 9 लाख अदीक लोक मेला. ह्या नव्या रोगाक बेगीनच उपाय, निगा घेतल्यांक सोंसणीकाय आनी गोठाय, पिडेंत कश्टवतल्यांक बेगीनच पेकोवणी आनी मेलोल्यांक सासणाचें सूख फावो जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. किरीत भाशेन मागुया आमच्या गोंयांत आमची सृश्टी विबाडपाचे जे प्रकल्प जे प्रोजेक्ट भितर काडलेले आसात, जे प्रपोज केल्ले आसात ते फाटीं घेवंक आमच्या सरकारान, तशेंच जे उद्योगपती आसात तांणी भोव करून मोलें आमचो वेस्टर्न घाट सांबाळूंक, तशेंच आमच्यो नदी ज्यो आसात त्यो सांबाळूंक आनी आमचें गोंयचें हेर पर्यावरण आसा तें सांबाळूंक जाता तितले उपाय आमी सगल्यांनी घेवंक आमकां कृपा मागुया. आमची जण एकल्याची खासगी मागणी देवा मुखार दवरुया. दयाळ बापा, आमची चाल बोगसण्याची जावंक कांय आमच्यो गरजो आमी तुजे मुखार दवरल्यात. तुजे कोनवाळायेन त्यो आमकां दी म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. बेटो नेवेडार गीत घेवया. C4 पेज नंबर 29. C4. आमची प्रार्थना दोन काढू, निर्मळ काळजा तुका भोगू. देवानी तुझ्या sonda kolu shanti kolu. Devani punshamode sonda kolu shanti kolu. Asa Jesus, asa Jesus, tu és Senhor por todos os. Asa Jesus, tu és Senhor por todos nós. Asa Jesus, tu és Senhor por todos nós. Asa Jesus, tu és Senhor por todos nós. म्हज्या भावा भयणीनो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या न्याकी पवित्र दावा सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, दयेन आमची मागणी आयक आनी आमची देणी मानून घे. आनी आमी जण एकल्यान तुज्या मानाक केल्ली भेटवणी सोमेस्तांचे सोडवणेक उपकार अशी कर. हे आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. आमेन. आयचे महाप्रार्थन आमी घेतल्या बोगसणे आनी नवसरणे पासत ह्या विशयाचेर केल्ले. खेरीत भाशेन आमकां जण एकल्याक बोगसणें दी आनी आमचेर चुकलेल्यांक बोगसूंक आमकां कृपा दी म्हूण आमी हे महाप्रार्थन उबारुया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता.
सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया. बापा सर पदवेदार रचणारा संवसार तूं चलोवन व्हरताय म्हूण जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासतांव आनी तुका वाखाणटाव. झगडीं आनी भेद मनशाक दोशी करतात, तरी एकामेकाक भोगसून शांतीन जिवंक तूंच आमची मनां बागोवन तयार करताय. तुजो आत्मो मनशाची काळजां बदलता. दुस्मान एकामेका लागीं उलोवंक लागतात, विरोधी जाल्ले मनीस इश्ट जातात आनी राष्ट्रां एका मनान शांतीची वाट सोदतात. एकामेकाचें समजून घेवन मनीस आपलीं झगडीं सोंपयतात तेन्ना, राग सोडून दिवन मनीस दया दाखयतात तेन्ना, बोगसण्याचो पावस राग द्वेषाचो उजो पालयता तेन्ना हें सगळें तूंच करताय म्हूण आमी ओळखून घेता. ह्या खातीर तुका आमी निते काडी दिनवासूंक आनी वाखाणूंक फावो. देखून सर्गीच्या दुतां भक्तां बरोबर निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. सर्वेस्परा पदवेदार आनी बळवंत देवा, तुज्या नांवान आयला त्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं आमी तुका दिनवासतांव. मनशा कुळाक तो तुजो तारणाचो सोबद, पातक्यांक तो तुजो आदाराचो हात, आमां सोमेस्तांक तो तुजे शांतीचो रस्तो. देवा आमच्या बापा, आमी तुजे सरशिल्लीं पयस पयस गेल्ल्या, पूण तुज्या पुता वरवीं तुवें आमकां तुज्या गोपान परतून हाडलीं. तुजे वेंगेंत आमी पावच्याक आनी एकामेकाचे इश्टागोतींत आमी जियोवच्याक तुवें तुज्या पुताक खुर्सार मरूंक दिलोय. ताणें आमकां बोगसणें जडून घेतलें तें आमी आतां समोरमतांव आनी तुका हें प्रार्थन करतां. तुज्या पुताची आज्ञा आमी पाळूंक वेतांव, तर तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं ही देणी पवित्र कर. आमकां सुटका जोडून दिवच्याक तो मरूंक वेतालो ती राती ताणें जेवणार उणो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्च घेतली. तुज्या दोयाळपणा खातीर तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्च, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
भावार्थाचो गूट परगोठुया तुझ्या कुसानी पुनः जीवन पुनः उर्वी तुवे आमकां सोडली सोम्या संसाराच्या सोडून सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुझ्या पुतान हे आपल्या मोगाचें देणें आमच्या हातांनी घालां देखून ताच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी तुवें आमकां दिलां तें आमच्या भोगसण्याचें बलिदान आमी तुका समर्पिता. पवित्र बापा, तुज्या पुता बरोबर आमकांय मानून घे म्हूण आमी मागता. ह्या जेवणान वांटो घेवन तुज्या पुताचो आत्मो आमकां मेळूं, आमचो वेगळोचार तो काडून उडोवं आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापाच्या, फिलिप नेरी आमच्या गोंवळी बापाच्या आनी सगळ्या गोंवळ्याच्या आनी आख्खे देवाचे परजेच्या एकवटान तो आमकां सांबाळूं. तुजी पवित्र सभा मनशां मदें एकवटाची खुणां जावं आनी तुजी शांती विस्तारूंक वावरूं. जशी तूं आमकां हांगा बागेवंत आंकवार मारी देवाचे माये आनी सगळ्या भक्तां बरोबर तुज्या पुताच्या जेवणान जमा करताय, तशी सगळ्या जाती कातीच्या आनी देसा भासांच्या मनशांक सासनीक एकवटाच्या जेवणाक पूर्ण शांतीच्या नव्या संवसारान जमय. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बाबा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. तुका बोगसणें जाय जाल्यार बोगसणें दी. तूं चुकलाय मानून घे, नवसळणी धर. हें करूंक आमकां जण एकल्याक कृपा मागुया आनी बाराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुट्टोय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणी तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदां खाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेळी संसारचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा. ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यात ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हज्या भितरांचे म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमनेवा खातीर मागणें मोगाळाचे सू मोगाळाचे तूं भोव पवित्र संस्कारां तूं पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय हाजीर आसाय म्हूण हांव सोदतां. हांव सोद मारतां. सगळ्या वस्तूंवर हांव सगळ्या वस्तूंवर हांव तुजो मोग करतां तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेतां. ही घडये हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हूण तूं आत्मीक वाटेन दवरी. म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण आसा म्हूण समजून
हांव तुका विंगयता आनी आख्खोच आनी आख्खोच तुका एकवटा तुका एकवटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावन केदीच वेगळो जावन म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन. आमेन. पुण्या वेळार कितें घेवया D9 पेज नंबर 51 D9. कितलो अमोलीक देवा मोग तुजो देखून मनशाची संगत तुज्या पाकोट्या खाल आसरो घेवंक येता. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, जेजूचें मांस आनी रगत आमी आतां घेतलां. ह्या सर्गीच्या देण्याचो गूण आमच्या आत्म्यान तशेंच कुडीन आमी भोगिसो कर. अशें आमचें जिवीत न्हय बगर जेजूचें जिवीत आमचे भितर वाडत वचूं हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आयज सांजे 6 वाजता इंग्लिशीन मिस जातलें, लायव्ह स्ट्रीम जातलें. येता त्या सुमानान आमची मांडावळ सद्याक चलता तशीच जातली. सकाळीं 7 वाजता मिस लायव्ह स्ट्रीम जातलें. सद्याक इगोर्ज आमी उक्ती करिना. तशेंच दर मंगळाराक, ब्रेस्ताराक आनी सोनवाराक पवित्र संस्काराक भोजोण सांजेर 7:15 वाजता आमी तातूंत वांटो घेवया आनी आमच्या घोराब्यांनी करीत भाशेन आमच्या मागण्यांक थीर रावया. दोतोनीच्या भुरग्यांक आनीक एक फावटी उगडास करता. दोतोनीची लेसन्स जी आसात ती आमच्या ग्रुपाचेर, दोतोनीचे ग्रूप तशेंच आमचे कम्युनिटी ग्रुप्स आसात ताचेर आमी पाठयता. तुमी तुमची दोतोनीची लेसन्स घेवची. आवय बापायनी हाचे विशीं चोत्राय धरची आनीक भुरग्यां बरोबर दोतोन तुमची रिवायज करपाक शिकपाक हो तुमकां एक सयेग म्हणटच हो सयेग आमी सगळ्यांनी घेवचो. तशेंच आमचो डायसिजन सेंटर फॉर बिब्लिकल अपोस्टलेट आमचे पासत एक क्वीज तयार केल्लो आसा आनी तो क्विजूय बीन आमी तुमचे लागीं शेअर केल्लो आसा. तातूंतय तुमी भाग घेवचो आनी पवित्र पुस्तकाची ओळख एकामेकाक दिवन आनी एकामेकाक आमी ही एकामेका सवें घेवंक आमकां असो एक घेवया. ह्या दिसांनी जें कितें घडटा ताचे विशीं चोत्राय धरुया. जरी तर कोणूय बरो ना जालो, कोवीड पॉझिटीव जालो जाल्यार तांकां खेरीत भाशेन आमच्या आदाराची गरज जी कोण बरीं आसात ती भोव करून जी आमी शेजारी आसात एकामेकाची काळजी घेवया. जेवणाच्यो वस्तू हाडूंक जाय, कितें हाडून दिवपाक जाय जाल्यार जी कोण बरीं नात तांकां आमी हो आदार करुया. हें करता आसतना जी काळजी घेवपाक जाय, प्रिकॉशन्स घेवपाक जाय ते सगळे घेवचे आनीक ह्या महामारींतली आमी सगळीं नितळ रावूंक जाता तितले प्रयत्न आमी करुया. आनी ज्या कोणाक हें इन्फेक्शन जालें तांकांय बीन आमी आमच्या मागण्यांत दवरुया. तशेंच जाता तसलो आदार तांकां करुया.
सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात, जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. शेवटा गीत घेवया F15 पेज नंबर 92 F15. तुझी गोशी झाल्या, तुझो कुरी सुबार, चली मोचे फाटल्या, आपणाच्या जिवाचो जो मनीस मोखता, आपलो जीव कोऱ्यांनी Dosas na pograjka, oso padla koru, tuji goshi zalia, oso kuri suba, twoje mocze faglia. Talk about the issue. What's the issue right now? Why is everyone so angry? The thing is, there are 3 linear development projects which are cutting through this sanctuary. If you look at the map from where these projects are passing through, I don't think they are even 10 kilometers apart from each other. So it's like they'll be bisecting the sanctuary into 4 different regions. So that will be a disconnect between the forests on either side of these projects. Could you tell me first of all how many trees they plan on cutting? So cumulative number of trees to be cut is somewhere around 50,000. मोलेकोची शान युनेस्कोन दिला मान 5वे चार दाट रान निवता पोन भुगतान हिमालयाकून चढ वर्सा सह्याद्रीची वड तपश्चर्या सैमाची हजारांनी वर्साची 5000 प्लांट स्पीसीज 500 बर्ड व्हरायटीज रावता सगळी सांगातान राखून एकमेकाचे मान मनशात तुका मात पडूना दुसरे कोणाचेच काय झोपून घेत तू सुटला तुका सगळेच रे जाय तुका सगळेच रे जाय मनशाक सगळेच रे जाय तुका सगळेच रे जाय मोले 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 वाचूय मारता रे उले मोले 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 वाचूय मारता रे उले मोल्या जंगल ओले राखी वाघ आणि कोले 3 प्रोजेक्टांक मात बिल्ले वाचे मारता रे उले मोले लंग्स ऑफ गोवा रासान पडले आयज भावा गळ्या कडेन हाडून प्राण म्हणटा तुम्ही म्हाका पावा पक्षी प्राणी मंडल EIA परमिशन आई बंडल कापची सगळी झाडा प्रकृती घालतली रे राडा म्हणटली पाडू तुमचे पडा म्हणटली पाडू तुमचे पडा घेऊन वतलो रे खंय फ्लोरा फाउनाची हाय चल मेरे भाई सेफ करया देवराय गोयची देवराय आमची देवराय मोले 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 वाचूय मारता रे उले मोले 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 वाचूय मारता रे उले. So we have to think about ourselves here also. It's not that we are killing only the planet, we're killing ourselves also through this. So whatever medium you have, whatever voice you have in society, just use it. If you're a writer, you write about it. Videos, you can make videos. A teacher, tell the students about it. Pass that message. That's the most important thing. Natural heritage site नदर पडले हिंची वाईट प्रोजेक्ट हाडूंक दिनूय वापरले सगळे ही मायट आमी जाणा आमी रायट जिखची पडटली ही फायट आख्खे गोंयची ही फायट जिखची पडटली ही फायट मोले गोंयची शान युनेस्कोन दिला मान 5वे चार दाट रान न्यूता पोवन भुगतान हिमालयाकूय चढ वर्सा सह्याद्रीची वड तपश्चर्या सैमाची हजारांनी वर्साची मनच्या तुका मात पडूना दुसरे कोणाचेच काय झोपून घेत तू सुटला तुका सगळेच रे जाय मोल्या जंगल ओले राखी वाघ आणि कोले 3 प्रोजेक्टांक मात बिल्ले वाचे मारता रे उले मोले मारता रे उले वाचे मारता रे उले मोले मारता रे उले वाचे मारता रे उले